तुझे मुखामोळ हांव पळोवं काशेतां तुझ्या हसरपणांक जियेवंक आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक हालयतां ही सोम्या ये काळजांत म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां तुझ्या हसरपणांक जियेवंक आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां ही सोम्या ये काळजांत म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंगेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारां सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोळा आमची तुका भेटयता परवोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजां मोळा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता म्हज्या अस्कतायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांग तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ये सोम्या ये तूं म्हाका सांग म्हज्या अस्कतायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांग तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ही सोम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन सोम्या तुका आराधन तुका दिंगेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारां सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोळा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजां मोळा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता मुगाळ भवन आनी भयणीनो हेब्रेवांक बरयलें पत्र आमकां अध्याय 5 म्हणटा देवाचें उतार पाजलेल्या दोंदरीच्या तालवारीच्या की कठीण तें उतार कातरूंक शकता देवाच्या उतराची सखत आगनी जावन आसा तरी हेंच देवाचें उतार आमच्या जिवितांतलें वायट उणेपण अस्गतगाय कातरूंक शकता आमचें जिवीत नवें करूंक आमच्या जिविताक उजवाड दिवंक शकता तसलें तें देवाचें उतार जावन आसा तर आतां ह्या देवाचें उतार बळवंत अगणीत शक्तीन भरलेलें हें देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता हें देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक वेता तरी हें देवाचें उतार आमच्या काळजा मनांत आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमकांच आमी तयारी करया आमचे दोनूय दोळे आमी धांपया एक घडी आमी मौन बसया आमची काळजा मनां सोमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया त्या पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयता सामुएल देव ताका आपयता कोण आपयता म्हूण कळना एली सशी वेता आनी सांगता आनी निमाणें एली म्हणटा आनी एक पटी ताळो आयकल्यार म्हणू उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकोर आमी तीच उतरां आमच्या काळजा मनांत हांव म्हणया मोगाळ भावा आनी भयणी उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकोर उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकोर तर हें उतार आमी आयकूंक हें उतार आमी नियाळ करूंक
एक घडी भोवती सकत आमी मागया. प्रत्येक जावन हे देवाचे उतार आमचे संगी वांटून घेवच्या आमच्या भावा MP नोरांना ताचे खातीर विशेश तरान मागया. आनी हर एकली जावं घरांनी वा विविध जाग्यांनी आसून जे कोण हे देवाचे उतार आतां आयकूंक वेता नी हाडूंक वेता ह्या देवाच्या उतरां मारी पात ह्या देवाच्या उतराची सकत तांच्या कुडी रक्तांत प्रवेश सोडून दी. तांकां भलायकेंत बऱ्या भलायकी पळोवंक पिडे शिडे तावन सुडका लाबोवन दी. वायट सक्ते तावन सुडका लाबोवन दी. तांच्या कुडींत बरेपण वाळोवन दी. आनी हर एकल्याकी ह्या देवाच्या उतराच्या सक्ते मारी पात बरेपण लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी देवाचें उतार स्विकार करूंक आमकां समी आयती करया. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 14वो अध्याय 15व्या तावन 17वें वाक्य. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगळा पवित्रात्म्या तूं ह्या वेळार आमचे सांगात सुमया. तूं म्हजे मुखांतर उलय सुमया आनी आयकताल्यांक सुमया तुजे सकत दिवन हे उतार अर्थ करून घेवंक आनी तुजो थाळो आयकून सूख सोडवून आशिर्वाद जोडूंक हिलिंग आनी डिलिव्हरन्सांव कृपा फोव कर सुमया. आमेन. आयचे ह्या वचपांत आमी पळयता थंयसर 2 वर्गाचे लोकांक आमी पळयता. एक वर्ग जावन आसा स्वामी जेजू म्हणटा तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवें सदांच तुमचे सवें आसतलो. द प्रेझन्स ऑफ गॉड देवाचें हजरपण तुमचे थंय सदांच आसतलें. देव बाप देव पुत्र आनी पवित्र आत्मा थ्री एक देव म्हूण आमी मानून घेता. आनी स्वामी जेजू म्हणटा त्रिंद्रा दिसो एक भाग जावन आसो पवित्र आत्मो तो देव तो तुमचे सवें आसचे पासत हांव तुमकां दितलो. तुमी सदांच तो तुमचे सवें आसतलो आनी तुमी कितें भोगतल्यात देवाचें आजारपण ह्या देवाचें प्रेझन्स ऑफ गॉड आमी भोगतले. अनेक वर्ग असो लोक आसा तो जावन आसा संवसारीक जिवीत जिवन आशिल्लो. ह्या संवसार ताका ह्या दैवीक सक्तेक पवित्र आत्म्याक ताज्या आजारपणांत जिवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना वा ताका वळखयना. हें कशें साध्य म्हणलें सवाल उपजोवंक पुरो. जर तर आमच्या घरांनी TV रेडिओ आमी आसा आमच्या घरांनी सर तरेचे तरंग ह्या फ्रिक्वेन्सी पुरा रेडिओ स्टेशनाचे आसात पुरा TV स्टेशनाचे आमचे थंय आसा. ह्या हांगासर आतां आसा. पूण खंयसर तें तरंग स्विकार करचें तसलें एक रिसिवर सोमा आसा एक एंटिना सोमा आसा थंयसर तें सिग्नल येता. आमी आतां TV दवरली जाल्यार स्पोर्ट्स TV दवरली जाल्यार कुडलेकन स्पोर्ट्साच्या विशयान पुरा आमकां आयकता पळोवंक मेळटा. वा न्यूजा विशयान दवरल्यार सगळे न्यूज आमकां मेळटा. या पिक्चरा विशयान दवरल्यार आनीक पिक्चरा विशयान मेळटा. या अनेक रितीचे रेडिओ मँगलोर स्टेशन दवरल्यार मँगलोर रेडिओ स्टेशनान कितें जाता पुरो मेळटा. म्हळ्यार हांगासरी आमच्या बोवारी तरंग ह्या फ्रिक्वेन्सी आसा पूण जो कोण तें स्विकार करता तो मात्र तें अनुभव करता. आतां हांगासर स्वामी जेजू म्हणटा पवित्र आत्मा हांव तुमकां दिता. तुमी जर तर स्विकार करशात जाल्यार तुमचें थंय देवाचें प्रेझन्स देवाचें हजरपण
तुम्ही भोगतल्यात आनी तांचो आनंद भोगतल्यात. अनेक वर्ग असो तांकांय ह्या संवसारार आसा पळयतात मो ह्या देवाचे हजरपण हांगासर आसा, पूण ते स्विकार करूंक शकनात. कित्याक ती संवसारीक चिंतपान भरल्यांत, संवसारीक भोगणान भरल्यांत आनी संवसारच तांचें सर्वस्व, आनी त्या देखून तांकां देवाचें हजरपण भोगूंक मेळना. आतां आज आमी एक नियाळ कसो विशय जावन आसा, ह्या देवाच्या हजरपणा वरवीं कितें बदलावण घडोवंक शकता. हांगा आयच्या दिसा जेजू सांगता तुमकां मजतदार दितलो, सदांकाळ तुमचे सवय आसतलो. तुमी मजतदारा सवय तुमचें देवाचें हजरपण तुमचे सवय आसतलें. तर ह्या हजरपणा वरवीं कितें पुरा बदलावण घडोवंक साध्य आसा. आमी जाणां पळयतात जेजून बसयलो, आनी जेजू कोण जावन आसा, जेजू ताका म्हणटा इमॅन्युअल म्हणून सांगलें, म्हळ्यार देव आमचे सवय आसा. आमी पळयलें जाल्यार इसाया प्रवादीच्या 7व्या अध्यायांत 14वें वाक्य म्हणटा, देखून सर्वेस्परसो तुमकां एक खुणा दितलो, पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युअल म्हूण नांव दवरतलें. आनी त्या इमॅन्युअल म्हणल्यार नांव सो अर्थ आमकां 6 मत्तेवाच्या 1व्या अध्यायान 23वें वाक्यान अशें मेळटा. एक अंक वर्सली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युअल म्हूण आपयतले. इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमच्या सांगात आसा. पळय हांगासर जेजू या इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमच्या सांगात आसा. जेजू बसयता पवित्रत्म्याक देवाचो भाग सदांच आमचे काल आसो. देवाचे हजरपण आसच्या खातीर वांजेलांत जाय तितलो अवकाश करून दिला. पोरण्या सोल्ल्यांत देव बापाच्या काळार आमी पळयता थंयसर सबार पोटी ह्या आत्मीक जिवन जियेतल्या व्यक्तींनी देवाचें हजरपण भोगुल्लें. एलिया तो महाप्रवादी जावन आसलो. 450 बाल प्रवादींक ताणें मुर्ती पुजा करतल्यांक जंगान जिवेशी मारूंक आदेश दिल्लो. आनी एकनिसा देव म्हणून रुजवात करून त्या लंकणाचेर उजो येवच्या बरें बली अर्पोवच्या बरें पावस येवचे बरें केल्लो. आनी असलो एलिया ताणें कितें केल्लें तें कळटस ताणें जेबेजेलान ताका लागाड काडूंक चिंता. कित्याक बाल प्रवादींक लागाड काडल्यात. आनी देखून आमच्या बाल प्रवादींक लागाड काडले न्ही, तूं कशें लागाड काडटा म्हण धांवता. आनी ह्या वेळार वो एलिया प्रवादी आपणाक आतां लागाड काडटात म्हूण खंयसर वेता, होरेब पर्वताक थंयसर होरेबाक तो पळप धांवन वेता. आनी थंयसर तो सर्वेस्पराक भेटता. आमी पळयता रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 19वें अध्यायांत 11-16 वाक्यांत एक गडीत पळयता. थंयसर तें पळयत पुस्तक सांगता, सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. देवाच्या हजरपणाकाल तूं उबो राव. सर्वेस्परा मुखार उबो राव. म्हज्या हजरपणा मुखार काल तूं उबो राव. उपरांत सर्वेस्परा त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ठ जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी खडपांचो चुरो केलो, पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वारे उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपी नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांती नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका थाळ्यान ताका म्हळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां, पूण इस्रायलांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी ज्या प्रवाद्यांक तलवारेन जिवेशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी तो म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, दमस्का लागीं आसलेल्या अरण्याक फाटीं वच. थंय पावतस हाजायेलाक आरामेचो राय कसो अभिशेक कर. उपरांत
निमशेच्या पुता जेहूक इस्रायलाचो राय कसो अभिषेक कर आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शफाटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर. आतां हांगासर आमी पळयता सर्वेस्पर देव हजर जावन सांगता तूं म्हजे मुखार उबो राव. आनी म्हणटच व्हडलें एक बळिश्ठ जड वारें आयलें आनी सामान्य चिंता कशें म्हळ्यार देव आयलो की व्हडलो आवाज करन येता, व्हडलो आवाज करन येता. ना, व्हडल्या त्या बळिश्ठ वाऱ्यांत सर्वेस्पर देव थंयसर नाथुरलो. उपरांत थंयसर भुंयकांप, महाभुंयकांप जाता, ढाब व्हडलो आवाज जाता, जाय तितलें गडितां घडटात. पूण थंयसरी सर्वेस्पराचें हजारपण नातिल्लें. उपरांत उजो येता, उजो म्हणटा आसतना लोक भियेता भयंकर, देव म्हळ्यार उजो उजो करना म्हूण. थंयसरी सर्वेस्पर ना. पूण सर्वेस्पर खंयसर आशिल्लो हळू ल्हान आवाज करच्या त्या एका वाऱ्यांत आशिल्लो. देखून देवाचें हजरपण म्हणटा आसतना आव्हान तूं चिंता आसतना चिंतचें नाका. देवाचें हजरपण म्हळ्यार व्हडलो आवाज जायचे, या खाले नव्या नव्या भासांनी उलयचे, या आनी कितेंय व्हडलें घडितां जायचें म्हणून ना. देवाचें हजरपण हांव आनी तूं आसल्या कडेन सामान्य रितीर घडटा. सक्रामेंता मुखार बशिल्ल्या वेळार कांय आवाज ना, तरी पूण थंयसर देवाचें हजरपण आसा, देवाचें हजरपण आसा. आनी हें देवाचें हजरपण आयल्या वेळार कितें घडटा, कितें बदलावण घडटा. एलिया म्हणटा हांव एकलो मात्र उरला, सगळ्यांक जिवेश मारला आनी म्हाकाय काडटात. आनी ताणें जेजेबेलान सांगलां म्हाकाय काडटा म्हणून. पूण देव कितें करता? देव म्हणटा तेज्या हजरपणाकार आयिल्ल्या काळार तो म्हणटा तशें जाल्यार कांय जाणा अशी एक वेवस्था तूं कर. अव्यवस्थेचें आसता आसतना थंयसर वेवस्था सर्वेस्परा देवाच्या हजरपणा वरवीं घडटा. आनी हांगासर तो राय करूंक सांगता, अयलेल्या व्यक्तीक राय कर. आनी उपरांत एलिशाक अभिषेक कर, तुजो ताजो शिश्य जावन घेवन तुज्या जाग्यार ताका घे. कित्याक मुखार हें समाज चलोवंक आसा, म्हजें वाक्य हांगासर वचोंक आसा. जें कितें गोंदळ तूं सांगून आसाय तो सगळो गोंदळ सगळो आसलो खाण एक वेवस्थीत रीत करता. आतां हांव सांगता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायपुरते गोंदळ आसात, जायपुरते गोंदळ आसात. आनी ह्या दाळा हांव आनी तूं सर्वेस्पराचें हजरपण भोगता. थवळ सर्वेस्पर म्हाका आनी तुका सांगूंक शकता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तुज्या सगळ्या गोंदळाच्या जिवितांत हांव एक वेवस्था अशें करता. अशें कर आनी तशें कर आनी तुज्या जिवितांत एक वेवस्थीत बरें जिवन जिवंक तूं शकतलोय या शकतली. त्या देखून आमी उडासा दवरया मोगाचें नांव सर्वेस्परा देवाचें हजरपण कांय व्हडल्या संगतींनी ना. मौन रावल्या वेळारी खंयसरी हांव तें भोगूंक शकता. आनी दुसरें गोंदळाच्या जिवनांत गोंदळाच्या समस्या वेळार एक वेवस्थीत करचो सर्वेस्पर देव ताज्या हजरपणाकाल रावल्या वेळार. दुसरें आमी हाचें बदलावण पळयता. देवाचें हजरपण आयिल्ल्या वरवीं मनीस बदलाता, मनशाचें स्वरूपय बदलाता, मनशाचें दृश्टीकोन बदलता, मनशांतय नवें नवें संगती तेजे थंय घडटात. आमी जाणाव जेजू क्रिस्त जाक्यवाक मेळिल्ल्या वेळार जाक्य म्हणालो म्हजो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक दिता, म्हजो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक दिता. जो कोणाक हांवें नुकसाण केलें जाल्यार 4 वांटे निपाटें दिता. देवाचें हजरपण जाक्यवान भोगलें आनी त्या खातीर थंयसर ताका बदलावण ताच्या व्यक्तित्वांत थंय जालो आनी तो म्हणटा 4 वांटे निपाटें दिता आनी कोणाक बरें करचे खातीर म्हजो जागोचो अर्द वांटो दिता. जंय जावंक जेजूच्या सांगातेक आयिल्ले जाय तितलो लोक आसलो, पूण हजरपण कोणें भोगलें? हजरपण भोगलें त्या जाक्यवान. पयत पुस्तकांत आमी जाणाव इस्रायल घरांक पयलो राय जावन आशिल्लो साऊल राय. आनी हो साऊल त्या प्रवादीक भेटता आसतना सामुएलाक भेटता आसतना सामुएल म्हणटा
पहिल्या समवेल पुस्तकान 10व्या अध्यायान पहिल्या आणि 6वें वाक्य गरजेचें. थंयसर म्हणटा, सामुएलान एका थेलाची सिसली घेतली आनी ताणें साऊलाच्या तकलेचेर थेल वतलें. उपरांत ताणें ताका उमोवन दिलो आनी म्हळें, सर्वेस्परान तुका आपल्या परजे इस्रायलाचो फुडारी कसो अभिशेक केला. तुवें सर्वेस्पराच्या परजेचेर रजवडकी चलोवंक जाय आनी तिचे भोंवतणी आसलेल्या दुस्मनाच्या हातांतली तिका निवारूंक जाय. सर्वेस्परान तुका आपल्या दैजाचो फुडारी नेमला म्हूण कळीस जावच्याक तुका कुणाही आनी कितें पुरो कुणा सांगता. आनी उपरांत म्हणटा 6व्या वाक्यांत, सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर येतलो आनी तूंय तांचे सवें प्रावादपणाच्या आवेशान बरोवन एक दुसरोसो मनीस जातलोय. कित्याक हांवें तुका अभिशेक केला. देवाचें हजरपण तुवें आतां बगोवन आसाय आनी देवाचें हजरपण बगल्लो तूं थोड्याच वेळान तूं दुसरोसो मनीस जावन परिवर्तन जातलोय. आनी अशेंच करता मोगाच्या न्हू. 10व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार 9व्या वाक्यांत आमी पळयता, साऊल समवेलाचो चुलो वचोंक गुंतस देवान ताचें काळीज बदलिलें. अभिशेक जालें, देवाचें हजरपण बगलें आनी 9वें वाक्य आमी पळयता, थंयसर देवान ताचें काळीज बदलिलें. आनी हें म्हाका तुका मुस्तू गरजेचें. केद वेळा सर्वेस्पराचे हजरपणाचो अनुभव गांवांत तूं जोडता, सर्वेस्पराच्या अनुभव गांवांत तूं जियेता, मुझें आनी तुजें काळीज बदलता. आनी पयलीं पुस्तक म्हणटा, ते तेंचे भायर सरून गिबेयाक वेताले तेन्ना प्रावादेचो एक पंगड तांकां मेळ्ळो. तेन्ना देवाचो आत्मो ताचेर म्हळ्यार साऊलाचेर आयलो आनी तो तांचे सवें प्रावादपणाच्या आवेशान भरलो. तो प्रावादे सवें प्रावाद करतलो तें पळोवन जांकां ताचे आदीं वळख आशिल्ली ताणें एकामेकां म्हळें, किशाच्या पुताक कितें जालां? सावली प्रावाद्या मदें आसा काय? आनी तांच्या एका मनशान विचारलें, ताजो बापोय कोण? अशें म्हणचे म्हणणे उपजाले. सावली प्रावादे मदें आसा काय? प्रावादपणाच्या आवेशांतलो भायर येतच तो आपल्या घरा गेलो. हांगासर पळया, एक सावल एक सामान्य व्यक्ती जावन आसलो. प्रावाद्यांच्या पंगडा सांगाता येत आसतना प्रावादींच्या पंगडा मध्ये थंयसर देवाचें हजरपण आशिल्लें आनी केदाळा वो सावल त्या हजरपणाच्या व्यक्ती मध्ये येता, थंयसर तो बदलता आनी तोय प्रावादी जावन प्रवाद करून सुरू जाता. आनी लोक विचारता, असो बापोय कोण? ओ तो किशेचो पूत न्ही गे, ओ कसो असो जालो? आज म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार सवाल विंस. आज हांव आनी तो कोणीय व्यक्ती जावन आसूं करो, एक सामान्य व्यक्ती जावन आसूं करो, केदाळा हांव आनी तो देवाचें हजरपण बगोवंक शकता, देवाच्या हजरपणान जियोंक शकता. लोक विस्मीस जावन सांगता, ओ कसो असो बदललो सायबा, हें कशें बदललें? ताजो बापोय वो न्ही गे, ताजो भाव असो न्ही गे, ताजी भयण अशें न्ही गे, वो पोर थंय काम करनासलो, सामान्य काम करनासलो, वो कसो असो जालो? बदलावण घडतली. केदाळा देवाच्या हजरपण प्रारंभ जाता. केदाळा देवाच्या हजरपणान हांव आनी तूं जियेता. आमच्या जिणेंत इतलें बदलावण गे, उरलो लोक आक्रियोंक शकता आनी आक्रियोन आमचे विशीं उलोवंक शकता. हे पोरणे सल्लोसो सावल जाल्यार 9 सल्ल्याचो सावल थंय आसा अनेकलो. त्या सावलाच्या जिवितांत तो आमी म्हणटा मागीर फावल जालो. आमी दमदत्या कृत्यान 9व्या अध्यायान आमी पळयता. ते घडीत 9व्या अध्यायान पयल्या वाक्यात 10वें वाक्य आमी पळयलें जाल्यार इतल्यार सावल सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेशी मारची बेश्टावणी घालनासलो. तो ह्या श्रेश्ठ ह्या जाकाशीं गेलो आनी हे 9वे वाटेन पटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणेक मेळटा जाल्यार तांकां कैद करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमस्काच्या शाराक सिनोगोगान अधिकार पत्रान दिसय म्हूण मागी लागलो. अशें दामस्काच्या वाटेर पयणकन शार लागीं पावता पावता एकचपणे ताजे भोंवती मळभर तावन एक प्रकाश फंकलो. तो धरणीक शेवटलो आनी तेन्ना सावला सावला कित्याक तूं म्हाका देख दिताय अशें म्हूण सो एक थाळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या थाळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं देख दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच, तुवें
कितें करी जाय तें थंय तुका सांगतलें. आतां हांगासर आमी पळयता एक साऊल, तो क्रिस्ताच्या पाटलावदाऱ्यांक जिवीशी मारूंक दोग बळिश्ट जावन तो आसलो एक व्यक्ती जावन आसा. आनी ह्या व्यक्ती देवाचे हजरपण भोगता, येता आसतना हजरपण भोगता. आनी हजरपण भोगता आसतना कितें जाता, सर्वेस्पर देव ताचे लागीं सांगता, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय, कितें तुवें करी जाय हांव तुका सांगता. आज हांव आनी तुवें सर्वेस्परा देवाच्या हजरपणा मुखार आसता आसतना म्हज्या अंतस्करणान आनी तुज्या अंतस्करणान उलयता देव आनी सांगता, म्हज्या पुता म्हज्या तुवें हें कित्याक तुवें केलें, तशें कित्याक केलें, अशें कित्याक केलें, तुज्या जिवनांत कित्याक तरी पत्की जिणी तूं जियेलय, कित्याक तर असलें पताक तुवें केलें, कित्याक तर तुवें अशें जियेलय. म्हज्या आनी तुज्या काळजाचें परिवर्तन सर्वेस्पर देवाच्या हजरपणा वरवीं जाता. मुस्तुमुटी आमी केल्लें पथकां म्हाका आनी तुका कळीस जायनात. आमच्या दृश्टीन 100% तें सोमा आसता, कित्याक लौकीक जाणवया प्रमाणे आमी जें कितें केल्लें सोमा आसता. पूण देवाच्या हजरपणाक आयिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देवाच्या त्या परजळांत, त्या सत्तेंत हांव आनी तूं जाणा जाता. हांवें आनी तुवें देवाक ह्या प्रमाणे दुखयलां, हांवें आनी तुवें देवाक अशें केलां तशें केलां. आनी ह्या खातीर आनीक बदलावण मोगाचें न्हू, देवाच्या हजरपणा वरवीं जावची. आमची पत्की जिणी खंयसर आमी सुखीदार आसा थंयसर आमकां परिवर्तन कर, आमचें सूख दाखोवन तो एक आमकां परिवर्तन करता. आनी दुसरी संगत आमी हांगासर पळयलें जाल्यार साऊल आसलो दगदग म्हूण आयिल्लो. आमी 20वें वाक्यान पळयत आसतना तो एक धर्म प्रचारक जाता जेजू विशयान. साऊल गळाय करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूचो देवाचो पूत म्हणून उक्तें प्रगट करूंक लागलो. त्या देखून आमी पळयता आज हांव आनी तूं जावंक पुरो एक पत्की, जावंक पुरो एक पत्की, जावंक पुरो लोकान एक रिजेक्ट केल्लो व्यक्ती, कोणीय तो जावं दी मोगाच्यान, सर्वेस्परा देवाचें हजरपण आव्हान तूं भोगता तर हांव आनी तूं एक परिवर्तन जाल्लें एका उंचल्या पवंड्याक आमी पावता. आमी जाणा सक्काळी म्हणटा सा अगोस्तिना विशयान जायते फावटी आमी उल्लेख केल्ले आसा. थंय पटली ताणी तेजे कसलीय जावं दी, पूण उपरांत देवाचें हजरपण भोगल्या उपरांत तो एक उत्तीम व्यक्ती जाता. बरो एक व्यक्ती जावन जाय तितलें ह्या समाजीक प्रत्येक तरान ह्या कातोलीक भवडताक खातीर जाय तितलें तो करता, जाय तितलें तो करता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर देवाचें हजरपण आयलें, म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव संपूर्ण तरान परिवर्तन करूंक शकता, संपूर्ण तरान परिवर्तन करता. आनी त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या बदलावण्या खातीर हांवें आनी तुवें ह्या देवाचें हजरपण आमी भोगचें मस्त गरजेचें. आमी पळयता मोइजेच्या जिवनांत देवाचें हजरपण तो कशें अनुभव करता पळया. 33वें अध्याय निर्गमन पुस्तकांत 15वें ते 17वें वाक्य म्हणटा, मोइजेन म्हळें तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका. तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजे कृपा लाभल्या कशें कळीस जावचें. तूं आमचे बराबर आसल्यार हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर लोकां जावन वेगळी म्हूण कळटलें. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें जें कितें तुवें विचारलां तें हांव करतलों, कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या आनी हांव तुका नांवान हांव तुका वळखता. मोगाचें न्हू, मोइजेचें तें प्रार्थना म्हजें आनी तुजें जावंक जाय. मोइजे म्हणटा तुज्या हजरपणा वरवीं मात्र हांव येता. तूं मुखार वचत फाटल्यान हांव येता. तुजें हजरपण फाटल्यान म्हजें. जर तर तूं वचून मुखार वचनाय तुज्या हजरपणा विणें हांव ह्या संवसारान कितेंय करूंक शकना, कितेंय करूंक शकना. आनी त्या खातीर मोइजे एक यशस्वी मुखेल जावंक पावलो. मोइजे एक मुखेल एक यशस्वी जावंक पावलो. कित्याक ताणें सांगलें एकच उतार, सर्वेस्परा तुजें हजरपण, युअर प्रेझन्स इज रिक्वायर्ड फॉर मी. तुजें हजरपण म्हाका जाय. तुजें हजरपणा वरवीं मात्र हांव वचोंक साद. कित्याक तुज्या हजरपणा विणें हांव मुखार कितेंच करूंक शकना.
खंयक सरी वचना हांव हांगाच बसता कांय करना वगत बसता. आनी देव तें मनवता आनी देव म्हणटा मोयशे तुवें सांगले बरेंच जावं म्हजे कृपा तुजेर आसतली तुज्या ह्या लोकांचेर आसतली. आज हांव आनी तूं सबार कामां करूंक वेता. केदाळ म्हणे आमी सांगलें आसा की देवा लागीं देवा तुज्या हजरपण जाय म्हाका तूं मुखल्यान वच फाटल्यान हांव येता तुज्या हजरपणा वरवीं मात्र हांव करूंक येता. आमी सांगलें आसा जायतले पटी आमी कितें पुरा करता आमी खंय पुरा वेता कालें पुरा करूंक वेता. दिसाक आमी सांगलें आसा सकाळीं उठून ड्युटेक येतना सोम्या जेजू तुज्या हजरपण आसूं दी तूं पयलें वच तूं म्हज्या ऑफिसाक ये आनी फाटल्यान हांव येता. हांव ऑफिसान तूं आसा जाय तुजें हजरपण आसा जाय तुजें हजरपण आसल्यार हांव हर एकांदी यशस्वी जाता. तुजें हजरपण म्हज्या घरांत आसा जाय. नुस्तें जाणांक घरा येतना भयंकर टेन्शन सुरू जाता घरा येचेंत नाका म्हणून बघता कित्याक देवाचें हजरपण ना. जर तर देवाचें हजरपण आसल्यार घरांत शांत समाधान आसा. त्या देखून उडास दवरिसे ह्या मोयजेन सांगलें तें मागणें सर्वेस्परा तुजें हजरपण जाय म्हाका तूं मुखार वच हांव फाटल्यान येता. असलें चिंताप म्हजें आनी तुजें जावंक जाय मोगाच्या नांव. आनी असलें चिंताप आसल्या मोयजे कितें घडटा निर्गमन पुस्तकान 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 35 वाक्यान आमी पळयता. मोयजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हातीन घेवन सियोन पर्वता वयलो सकला देंवतना सर्वेस्परा कडेन उल येयल्ले वरवीं ठाच्या मुखामळाची खात परस जळटली म्हूण तो नेणा आसलो. आरोनान आनी सक्कट इस्रायेलांनी मोयजेच्या मुखामळाचे खात परस जळटली तें पळयलें आनी ताचे लागीं वचूंक तांकां भिरांत दिसली. पूण मोयजेन तांकां आपयलीं देखून आरोन आनी समुदायाचे सक्कट फुडारी ताजे लागीं गेले आनी मोयजे ताजे कडेन उलोवंक लागलो. मोयजेच्या मुखामळचो परजळ इस्रायल परजा पळयतली उपरांत तो सर्वेस्परा कडेन उलोवंक परत वचा पर्यंत आपल्या तोंडा वयर तुवालो घालतलो. देवाच्या हजरपणा वरवीं मनशाचें तोंड मनशाचें जिवीत परजळटा. आनी त्या देखून दुसऱ्या कोरिंथकारांच्या सांपावलान कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्याचे जावन रुपांतर जाता. ओत्म जावन आशिल्ल्या सोम्याचेंच काम हें. जे दाळा पवित्रत्व जिजून मकान तुका बसयला ताच्या हजरपण मकान तुका बसयला त्या हजरपण केदाळ हांव तूं बघता पवित्रत्वाचें ताचें प्रतिबिंबन जावन ताच्या मुखामळाच्या परजळान हांव तूं भरता हांव तूं परजळीत जावंक शकता. आनी कितें तें रुपांतर हांगासर सांपावल म्हणटा आमी सारके ताच्या सारकेचें जावन रुपांतर जाता म्हणटा. रुपांतर म्हळ्यार कितें म्हणून आमी जाणाव सामार्काच्या 9व्या अध्यायान 2ऱ्या आनी 3ऱ्या वाक्यान सोमेजीचो कशें रुपांतर जाल्लो. 6 दिसा उपरांत जेजो पेद्रू जाकोबाक आनी जुवांक आपल्या सांगाताक घेवन एका उबार दोंगरार होरे विंगड सुवतेक आपोवन गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताजें आंग उस्तूर इतलें जळजळीत दोवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. कित्याक तें तितलें दोवें तें म्हळ्यार परस जळचें. केदाळा देव तुजे सांगात आसाय तूं परस जळटाय. जेजू तो देवाचो पूज जावन आसलो बापाची महिमा ताजे ते आयल्या वेळार तो विशेश तरान परस जळलो आनी त्या खातीर माथेवाच्या 5व्या अध्यायान 14व्या वाक्यात स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड आनी म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ आसाय. हांवें आनी तुवें परजळच्या खातीर देवाचें हजरपण मकान तुका गरज आसा. त्या खातीर स्वामी जेजू म्हणटा तुमकां हांव पवित्रत्व दिता सदां काळ तुमचे ते रावतलो ताच्या हजरपणान हांवें तुवें जिवंक जाय म्हणून. आनी केदाळा वो पवित्रत्व म्हणजे सगळ्यात म्हजे तें आनी तुजें तें आसता. त्या वळटा ताच्या सांगतपणान हांव तूं जिवंक शकता. ताजो सांगतपण हांव तूं अनुभव करूंक शकता. त्या अनुभवान हांव तूं जियेता हांव तूं निजायकी
एक उजवाड जावन समाजेन परसळटा आनी जेजून आमकां उजवाड जायचे आनी परसळचे सांगले मात्र न्ही उजवाड आनी परसळचे खातीर पवित्र आत्मो सदांच आमकां बसयता ताज्या हजारपणान जिवंक म्हाका आनी तुका उलोव दिता मोगाचें देवाचो थाळो आमी आयकूंक शकता जर तर देवाच्या हजारपणान हांव हातून जियेता तर सांजू आमच्या 10व्या अध्यायान 3ऱ्या आनी 4थ्या वाक्यान पवित्र पुस्तक म्हणटा आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी थासो थाळो आयकता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेता सो जेजूचे आजारपणा वरवीं थासो थाळो आमी आयकूंक शकता त्या गोट्यांत कशें बोकरो भायर येता तेच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशें विविध बंधनांत हांव तूं आसां जाल्यारय सोमे जेजूचो हाजरपणा वरवीं थासो थाळो हांव आयकूंक शकता आसतना त्या थाळ्या द्वारे ह्या बंधनाच्या संकलितांत हांव तूं भायर येवंक शकता आनी थासो हांव तूं पटलाव करूंक शकता थासो थाळो आयकल्ल्या वरवीं हांव तूं जाय तितलें जिवीत सोडूंक शकता मोगाचें आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक नदर घाली जाल्यार हर एक दीस हर एक घडी हांव हातूंत जाय तितले निर्धार घेता आनी हर एक निर्धार घेता आसतना जर तर हांवें सर्वेस्पराचो थाळो आयकून हांवें निर्धार घेतलो जाल्यार आज हांव तूं असल्या समस्यांक पडत्या ना पूण ह्या दाळा आमच्याच चिंतपान आमी निर्धार घेतले ताजे हजारपण बघूना बगार आमच्यात हजारपण आमी चिंतून उरल्या लोकांचे हजारपण चिंतून त्या मनशाक दाक्षिण जाता त्या मनशाक बेजार जाता या त्या मनशाचें म्हाका भेन दिसता त्या देखून हांव एक निर्धार घेता आनी तो निर्धार घेवन समस्याच्या सुळयेन पडल्या जर तर देवाचें हजारपण हांवें बगल्लें ह्या लोकांक हांवें भिवंक ना ह्या लोकांक हांव दक्षोंक ना ह्या लोकांच्या मोगाच्या पासान पडोवंक ना बगार देवाच्या हजारपणान पडोवन थासो थाळो हांवें आयकून निर्धार केल्लो आज म्हाका समस्या आसतना आज म्हाका समस्या आसतना एफेसकाराक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायान 22-23 वाक्यान सांग पावल म्हणटा सर वस्तू थाच्या पांयां तळ्या घाल्ल्या देवान म्हळ्यार सोम्यान जेजूच्या पांयां तळ्या घाल्ल्या देवान ताका पोवीस सभेचें मस्तक नेमलां ती पोवीस सभा ताजीच कूड सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या पोवीस सभा कूड आनी जेजू जावन आसा मस्तक मस्तकाक आनी कुडीक कितें संबंद जर तर कुडीक एक ल्हानसो कांटो तोपलो जाल्यारय पयलो संदेश असो मस्तकाक मोती घेता जर तर कांटो तोपल्या वेळार तो कांटो काडी जाय गी म्हणून वयर तो संदेश येता आनी झाडां काडटा आमकां साबली जर तर एक झाडार जाल्यार ती झाडार मारूंक आमी देर घेता पूण साबलो सोरोप जाल्यार थंय तो फळाफळ घेवन येता ताका धरूंक आमकां गेलें जाल्यार आनकी चड सोंपता वो संदेश कोणें दिवचे वो निर्धार कोणें करीचे ह्या मस्तकान ह्या तकलेन संदेश थंय तो आमच्या कुडींत ताका वेता मात्र न्ही थंय तो फाटी संदेश वता न्ही कार्यगत करसोय त्या मोतीन आमकां मुस्तुपटी आमी पळयता थोडे पटी आमच्या मुखारच वस्त आसता जाल्यार आमकां दिसना मुखारच आसता आनी म्हणटा ह्या देवा म्हज्या दोळे गे मुखारच आसली म्हाका वस्तूच मेळना कित्याक उत्ता गे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट आसल्यार मोत म्हजी कुर्डी जावन आसली म्हजी मोत कैंगी आशिल्ली त्या खातीर हे दोळे म्हाका दिश्ट आसल्यार मोती जावन संदेश आनी संवाद घेनातल्या वरवीं म्हाका ती वस्तू सोंग ना म्हाका ती वस्तू सोंग ना त्या देखून उडास दवरया कूड मोती विणे या मस्तका विणे कितेंच करूंक शकना कितेंच करूंक शकना हांव आनी तूं कितें जावन आसा कूड जावन आसा मस्तक जेजू जावन आसा आतां मस्तकांत संदेश म्हाका तुका हे जाय मस्तकांत संदेश कुडीक कसो येता सगळी त्याच प्रमाणे देवाचो संदेश हांवें तुवें आयकोंक जाय आनी तो थाळो तुवें आयकल्ल्या वेळार ह्या संदेशाचो थाळो आयकल्ल्या वेळार हांव आनी तुवें जिवितांत सबार तरेचीं बरीं कामां करूंक शकता
जर तर तो संदेश असो थाळो ऐकना जाल्यार हांव आनी तूं कांयच करूंक शकना, कांय करूंक शकना. त्या देखून आमचें सगळें नियंत्रण आसचें आमच्या तकले ते म्हणजे जिजू थंय. ह्या देळा म्हजें संपूर्ण नियंत्रण हांव देवाक दितां. ताजो संदेश ताजो थाळो हांव आयकतां, ताज्या हजारपणान हांव जियेतां आनी हजारपणान जियेले वरवीं ताजो थाळो हांव आयकतां. थंय वेळ हांव बरें जिवन जिवंक शकतां. मस्तकविणे कूड जियोंक शकना आनी त्या देखून देवा वणे हांव जियोंक शकना. देवाच्या हजारपणा वरवीं हजारपणा विणे हांव आनी तूं जियोंक शकना. ह्या देळा म्हाका तुका भावान आसता. देवाच्या हजारपणा वरवीं हांवें जियोवचें न्ही, म्हज्या सक्तेन हांवें जियोवचें. सर्वे सोमेन जिसो म्हणटा हांवें तुमकां इतलें पुरो शिकयलें खंय तो बापात हांव आयकल्लें, मुद्देस न्ही बापात हांव आयकल्लें. जुआंच्या 15व्या अध्यायांत 15वें वाक्य ह्या विशय म्हणटा म्हज्या बापात हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. सक्कड खंयचें बापात हांवें आयकल्लें. आनी पवित्र आत्म्या विशयी कितें म्हणटा सांजोच्या 16व्या अध्यायान 13 वाक्यान म्हणटा सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपले सक्तीन कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. जेजूय बापात हांव कितें आयकता तें मात उलयता, पवित्र आत्मोय कितें आयकता तें मात उलयता. पूण हांव आनी तूं देवाचो खंयचो थाळो आयकनासतना आमकां जाय जाल्लें करची जिवी म्हळ्यार आमी सगळां आमी. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें न्हू. देवाचें हजारपण जर तर म्हाका भोगलें जाल्यार देव उलयल्लो थाळो म्हाका आयकता. मैजेक त्या जळच्या उज्यान देव दिश्टेक पडटा आसतना, बोल्यांत उज्या रुपी थंयसर दिश्टेक पडटा आसतना ताजें देवाचें हजारपण ताणें भोगलें आनी थंयसर ताका थाळो आयकलो आनी त्या थाळो आयकून तो त्या स्पंदन करून तो एक वरतो मुखेली जालो. पवित्र पुस्तकांत हर एक व्यक्ती सर्वेस्पर असो थाळो आयकले, त्या देखून ते वरते व्यक्ती जावंक पावले. उडलो पाद्रेपान सांगलें, संमेलन सांगलें उलय सुमिया आयकता तुजो साकोर. तो उलयतना सर्वेस्पर ते उलयतना तो आयकलें त्या संमेलन आनी त्या देखून सामुएल महाप्रवादी जावन एक मुखेली जावंक पावलो. अब्रामान तो ताज्या बापाय वट्टू तो मुर्ती पुजा करतालो जो बापाय ताज्या सांगाता थंयसर आसलो. थंय पूण देवाचो उतार तो आयकता, सगळें आपलें सांगता आनी देवाचो पटलाव करून येता, कित्याक देवाचें उतार ताणें आयकलें आनी त्या खातीर तो वरतो व्यक्ती जावंक पावता. पवित्र पुस्तकांत हर एकलो मोगाचो हर एकलो देवाचें उतार आयकलो, हर एकलो तो वरतो व्यक्ती जावंक पावलो. पूण हांव आनी तूं देवाचें उतार जर तर आयकूंक शकना, कित्याक आयकूंक शकना? देवाचें हजारपण हांव आनी तूं भोगूंक शकना. केदाळा देवाचें हजारपण भोगता थंयसर देवाचो थाळो हांव आनी तूं आयकूंक शकता. सवाल उब जाता, इतलें पुरा देवाच्या हजारपणा वरवीं जाता जाल्यार हांवें कशें देवाचें हजारपण हांवें तुवें जोडून घेवचें? हाचे पयलीं हांवें ह्या विशयांत सविस्तार सांगलें, पूण आतां वेळ आसा आसा तरी संक्षिप्त तरान सांगता. देवाच्या हजारपणा विशयांत विविध रितीर देवाचें हजारपण भोगी येता. म्हाका विविध रितीर देवाचें हजारपण भोगी येता. किर्तन 40व्या अध्यायान पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो मुजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. नाशाच्या पोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो, चिखलाच्या कोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो, खटपार ताणें म्हजें पांय दवरलें, म्हजें पावलां ताणें तीर केली. म्हळ्यार अत्रेगान हांव केदाळा सर्वेस्पराची वाट पळयता. 1 वर 2 वर 10 वर घंटे घातले सर्वेस्परा तुजो अनुभव जावंक जाय. सक्रामेंता मुखार हांव घंटे घातले बसता आनी एकच सांगता सोमयान जेजू तुजो अनुभव तुजें दैवीक हजारपण म्हाका भोगूंक जाय. आनी मुस्तू जाणांक आमी पळयता, थोड्यांक दोळ्यांत दुखां येतात, थोड्यांक हात कामतात, थोड्यांक जिवान झुमझुम जाता आनी कितें पुरा एका थराचें हजारपण मनीस भोगूंक शकता. देवाचें हजारपण जावंक पुरो रिट्रीटी गेल्ल्या वेळार जावंक पुरो मागणें लांब करनासतना बरेंतन आसक्त करता आसतना थोड्यांक एकल्यांक एक रितीचें इमोशनल फिलींग तांकां भोगता. वा आनी एक रीत आसा आनी ती जावन आसा
भाऊ चार्ल्स ब्रदर चार्ल्स म्हणटा हर एक जें कितें करताय तें देवा कडेन उलोवन कर. म्हाका आतां कापी बिटो हाडूंक सांगलो जायत सोम्यान जेजू हांव कापी बिटो हाडूंक येता तुंय म्हजे ओट्टू ये आमी ओट्टू हाडया म्हणून. हांव आतां ड्रायव्हींग करता तूं म्हजे ओट्टू ड्रायव्हींग सिटीर बस आमी ओट्टू ड्रायव्हींग करया. जेजू हांव च्या पियेता जाल्यार च्या पियेता. हर एक जें कितें करता हर एक हांव कितें करता तें देवा कडेन हांवें स्पंदन दोन ताजे कडेन उलयल्या वेळार हांव तो कशें मनीस उलयता तशेंच ताका सांगल्या वेळार त्या एका रितीर हांव तेज्या हजरपणाचें हांव एक्नॉलेज करता. तो आसा म्हणून हांव पळय येता आनी ताजे लागीं हांव स्पंदन करता. आनी तशें करता आसतना म्हाका मागणें म्हणून एक सपरेट वेळ गरज ना. कित्याक हांव निरंतर संपर्क आसा. मागणें म्हणून म्हाका सपरेट वेळ केदाळा जाय म्हळ्यार हांव उरल्या संगतीन संवसारीक संगतींनी मात्र आसा देवाचो हांव वेगळो आसा. खेदाळा हांव हर एक घडी जें कितें हांव करता जें कितें हांव चिंता जें कितें हांव उलयता देवा कडेन सांगून करता देवा कडेन उलोवन करता. थवळ म्हाका मागण्याक एक सपरेट म्हूण जायना. ब्रदर चार्ल्स म्हणटा म्हाका मागण्याक सपरेट आपयल्या वेळार एकच या हांव काम करतना म्हाका एकच कित्याक हर एक टायम कांय करचें जाल्यार देवा कडेन उलोवन वचून करचें. जर तर म्हाका कितेंय कश्ट भोगले दूख भोगले देवाक हांव सांगता देवा तुजी खुशी जावं दी. कितेंय जाल्यार रे तुजीच खुशी जावं दी. म्हज्या जिवितांत कितें कश्ट आसा जर तर तुका तशें करूंक खुशी आसा तर जायत सोम्या. सुरू इल्लें कश्ट जाता म्हणटा तो सुरू इल्लें कश्ट जाता ताजो अनुभव जोडूंक कश्ट जाता. पूण दीस वेता वो संबंध घट जाता आसतना हर एक मस्त सुलाभ जाता. कित्याक देवाचो थाळो हर एक घडी आमकां आयकता. तशें कर अशें कर म्हूण देवाचो थाळो आयकता. आनी ब्रदर चार्ल्स म्हणटा आपूण कोणाय कडेन कावन्सिलिंगाक वचना हांवें कितें करचें ह्या संदर्भार कोणाचें आयकाचें. तो एक तरेन सांगता वो एका तरेन सांगता. आजुनूय आमी पळयता हर एक संगते विशयंत साबार जाण साबार रितीर सांगतात. पूण तो म्हणटा देवाचें हजरपणाकाल हांव जियेत आसतना हांव देवा कडेन तें विचारचें देवा अशें आसा काय जालें करीत हांवें. आनी म्हणटा तो देवूच आमकां कितें करी जाय कशें करी जाय हर एक तो आमकां सांगता. देवाक अर्थ करूंक अंडरस्टँड करूंक कश्ट पूण हर एक देवाची खुशी म्हणून स्विकार कर. देवाची खुशी करूंक एक मनीस वचत जाल्यार देवाच्या हजरपणांत जियोंक शकता. देवाचो मूळ उद्देश जावन आसा मोग. जें कितें हांव करता तें देवा खातीर करता देवाच्या मोगान करता. जर तर हांवें काम करता तें देवाच्या मोगा खातीर करता. जर तर हांव शेजाऱ्या कडेन उलयतां देवाच्या मोगा खातीर करता. जर तर हांव बापाय कडेन आवय कडेन उलयतां देवाच्या मोगा खातीर करता. म्हजें हर एक काम हर एक चिंताप हर एक बोगणां जर तर म्हजें चिंताप जावन आसा देवाच्या मोगा खातीर करता. तो म्हणटा देव मोग मुसो आनी तुजो करता. कित्याक म्हज्या काळजांत अशें एकच उद्देश देवाचो मोग करूंक. थोडे फावटी आमकां एक भोगता अशें पुरा जाता आसतना इतलें पुरा बियाच्या वातावरणार कशें आमी हें पुरा चिंता पाठोवन रावचें. तो म्हणटा केदाळा तुका बें आसा कश्ट बें आसूंक नजो. कित्याक बें आसूं नजो देवूच सर्वस्व. आमी किर्तन इपत बरोवन म्हणटा काळक्या फालक्या नवसालान तरी कसलेंच वायटाक भियेना कित्याक तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. केदाळ हांव सगळें सर्वेस्पराच्या हाती हांव सोडटां. म्हाका बरें जावचें पाड जावचें पुरो तुजी खुशी. म्हजें म्हणल्यार खंय आशा ना म्हाका म्हणल्यार खंय ना कितें जाता तुजी खुशी. थवळ तो म्हणटा देवाचें हासारपण तुका भोगूंक शकता. जीव तुजे लागीं उलोवन आसता तूं देवा लागीं उलोवन आसताय. एक संबंध बळादीक संबंध थंयसर घडटा म्हणटा. आमी जाणाव आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार पयत सक्रामेंता मुखार हांव तो बसता आसतना हांव जाणा मस्त जाणां मस्त बरेंपण जालां मोगाचें मस्त बरेंपण जालां. हांव एग्जाम्पल 100 कडल्यान म्हाका एग्जाम्पल दियेत. कितलेक जाणांक हांवें थोड्यांक सांगचें तूं सक्रामेंता मुखार वचून बस तुका कांय म्हणे जाता. आदले फावटी एकलो आयलो म्हज्या अर्जंट म्हाका म्हज्या दुयेक खाजार एक जावंक आसा. म्हजी प्रॉपर्टी बँकान एटॅच केल्या. हायकोर्ट ती केस गेल्यारी हायकोर्ट स्टे दिना. इशिल्यान डीसीन परमिशन दिवन पुलिसांनी पुराय येवंक जाल्यात. हांवें सांगलें कांय करूंक जायना म्हजे कडेन केस ना तूं म्हाका इशारोंक आयलाय. एक हांवें तुका सांगयत एक हप्तो सक्रामेंता मुखार उगत वचून बस मागनांतल्या व्हडना खालीच वचून बस ताज्या हजरपणाकाल बस. कांय जायना जाल्यार मागीर येवन म्हजे कडेन सांग. तो 4 दिसांनी येता आनी म्हणटा
सर क सांगल्या बरें जालें कान जालें चितले मी सर त्या तवळ हांवें मागले स्टार्ट केल्या उपरांत थंय आसतो हायकोर्ट जज थंय चेंज जालो दुसरो एक लायलो तो रजेर आसलो दुसरो एक लायलो आमचे केस आपयले कुठले ताणें स्टे दिले आनी आतां आरामेर आसा पळय असाध्य चिंता ताजे कितले ताणें हायकोर्टाक केस घालून स्टे सन 2 वर्सां वयर जालें ताका मेळूंक ना केदाळ तो मागोवंक लागलो देवाच्या हजरपणाक लागलो चित्रण बदललें अशी जायतितली उदाहरण हांवें जायतितली दिवेत जायतल्या लोकांक हांवें सांगलां तांकां कोणें देवाचें हजरपण ताणें बघून थंयसर रावल्यात तांचें जिवनचें चरित्र बदललें तर मोगाचें न्हू आज हांव आनी तूं सोम्या जिजून सांगलीं तीं उतरां आज आमी वाचलीं तीं उतरां परत आमी उडासा काडया तूं म्हणटा जेजू म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो वो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो तस्सो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना हांव संवसारीक जिवीत संवसारीक रिती प्रमाणे जियेता जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव ताजें हजरपण म्हाका कळना जर तर हांव दैवीक आत्म्यांत जियेता जाल्यार सर्वेस्पराचो त्या आत्म्याचें म्हजे लागीं आसता ताज्या हजरपणांत हांव जियेता आनी सगळ्या म्हज्या जिणेंत बदलावन घडटा ते देखून सर्व हांगासर आसल्यान मोगाचें न्हू ह्या वीक्षक माध्यमुखांत वीक्षक करतल्या हर एकल्यांनी उडास दवरया सर्वेस्पराच्या हजरपणाकाल जियोंक हांवान तूं प्रयत्न करया सर्वेस्पराचो हजरपणाचो अनुभव हांवान तूं सोडया म्हज्या जिवितान म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितान म्हज्या ससरांच्या जिवितान सगळ्यांनी एक परिवर्तन हाडचें आसलें बळवंत तूं खातीर जावया ह्या सर्वेस्पराच्या हजरपणा मुखांतर म्हजें थंय आनी तुजें थंय आसचें सगळे तरेची पिडाशिडां बंधनां आर्थीक संकश्ट खंत बेजाराय एकसूरपणो न्हीदपणां जावचें कितें पुरो समस्या आमकां आसात हर एकल्यांक मोगाचें ह्या अनुभवा द्वारे सर्वेस्पराच्या हजरपणा द्वारे हांवान तूं आशिर्वादाचें जिवन जिया आशिर्वाद जोडून सोम्यान जिजून सांगले बरी उजवाड जावया दिवठोनर दवरल्या उजवाडा बरी जावन हेरांकी आमचो परजळ दिवया आमेन मागया मोगाचें हर एका कुटुंबा खातीर मागया कोणाच्या जिवितान प्रत्येक जण खाजारी जड्याच्या जिवितान उणें पडलां सुमयान भरती करण्याच्या खातीर मागया सोडून गेल्ल्यांच्या जिवितान सारकें जावच्या खातीर मागया मागा मोगाचें मागया मोगाचें सर्ग संसार असो दणी तूं जावन आसाय सर्गी तावंगाड तूं आमचेर देणे Jesus, touch Lord, touch Lord, touch Lord Jesus, heal Lord, heal Lord, pour out your spirit Lord, Jesus pour out your spirit Lord, anoint Lord, Jesus, heal the Lord, touch Lord, each and every man, हर एक लगे अपोर सोमिया, Jesus, अपोर सोमिया, heal Lord, अभिषेक सोमिया, हर एक लगे अपोर सोमिया, तुझे पाते दाव सोमिया, आमचे पाते नी तुझे, आमचो बरोबर तुझे सोमिया, असाध्य म्हणले तुका गंजीना सोमिया, अपोर सोमिया, जेसू, अपोर सोमिया, तुझ्या अमोलिक रक्तान अपोर सोमिया, दोन गार सोमिया, प्रत्येक जण त्या दोन कुटुंबांक अपोर सोमिया, ते दुख सोसू कृपा दे सोमिया, ताचे दुख पुस सोमिया, दुख पुसंगा बळवंत कर सोमिया, तुझी सकत दे सोमिया, तुझी कृपा दे सोमिया, त्या दोन्ही कुटुंबांक अभिषेक कर सोमिया, अभिषेक सोमिया, आम्ही मागणी तुझ्या पायांतळ समर्पण केल्या त्या भावनांक अपोर सोमिया, हर एकल्याच्या जिवितांत तुझी कृपा वाडोवन दी सोमिया, अपोर सोमिया, जीसस टच लॉर्ड, जीसस टच लॉर्ड, anoint Jesus, pour out your spirit Jesus, pour out your spirit Lord, pour out your spirit Jesus, anoint Jesus,
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमियाचे आशीर्वाद जोडूंक थाय जावन गवयां गीत येद्या वडा साक्रामेंटा Itya voda sakramenta sustang naman koruya purvila tyarupa botla nobyo iti adarya salvon vecha askat vishya bavarta chimbol ipya Sase Bapa Tashi Sputa Ullasani Stuti Sa Putvi Mahima Sasna Sasna Yekas Talian Asita Tuka Dokansha Spirita Sama Samina Varta प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुया आमकां सोडलाय तुझे सुरवणीचो बल सदांच आमचे ते आमी बगे सरको तुझ्या कुडयेच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तुझे पवित्रपण हर एक घडी वळखून घेवन हे पवित्रपण साकल्ल्या आमी आमची जिणी बागेवन करूंक आमकां प्रेरण दी तूं जियेत आनी राजवर्स लयताय ससनाच्या ससना Amen.